हॅलो गाईज, वेलकम बॅक टू आवर चॅनल. आय होप तुम्ही सगळी जण बरी असतले. आम्ही सुद्धा खूप बरी असा. आणि आयज हेंचो कितें श्रावणी शुक्रार सो आमच्या 1000 सबस्क्रायबर लाईक सेलिब्रेशन केल्ले. तितून आमी तुका खंय तितून आमी तुमकां सांगला आसतले पप्पा लाईक सद्दां आमच्या वाड्यार श्रावण आसा म्हणून पुजा करतात. सो ह्या फावटी फ्रायडेचो आमकां पडलेलो, सो आमचो टर्न आसलो. तांचो टर्न आसलो देवाची पुजा करपाची. ती पुजा करपाक वयतली आतां आमी. सो व्लॉग आनी हांव मातसो लेट न्हिदोन उठलो आत्तां, सो म्हाका व्हरता आतां. सो एंड मेरेन पळयात व्लॉग. आतां केशव चेंज करतलो आनी खूब ताका घालतलो. सी यू. सो आतां आमी सगळीं भायर सरता आनी रांगोळीचें सामान घेतलां हांवें थोडें. कित्याक थंयसर वचोन रांगोळी घालूंक जाय. आम्ही बाहेर सरली आणि पावस पडलो असो आमकां व्हिडिओ काढूंक मेळोंक ना. सॉलिड पावस पडटा काय. आमचें देवूळ दाखयता तुमकां, थंयसरूच आहा. आणि बरोच पावस पडटा. देवळाचो एंट्रन्स. सो फायनली पावले आमी गायज. आणि पप्पान बी ऑलरेडी हांगासर कदेली बी घालून दवरलेल्यो. सो हांगासर आतां रंगोली घालूंक जाय म्हाका अशी बॉर्डरी. सो आम्ही देवळान बीन पावले आणि हे रांगोळी घालता. आर्टिफिशियल रांगोळी घालता हे ओपन कर. ओ वाव, शाडू. मला एक जमना. हेणे आपल्या हातीन काढूंक ना, मस्त बरी काढ. बरीच चालू शाडू. हे पळय कितें कितें घेवन येयला घरा कडल्यान. होय हाय कर. आता हे की जो रांगोळी घालता, म्हाका तर रांगोळी दिसना. फुडले काम हेणेन म्हाका दिला. सो काय जाय पळय तशें घालून जाला म्हणजे सायडीक. आणि ह्या सायडीक आतां केशवाक सांगला कित्याक मातशें लेट जालें न्हू आमकां कामासान. आनी पावसूय पडलो, सो बेगीन घालता आमी. सो आता पप्पा बीन पावला हांगासर आणि किरण दादा, मावशी आणि आमचो गांवाचो भाई बीन पावला. रांगोळी घालून कंप्लीट झालेले आहे. आपलं सामान लागेल. पप्पा आता रेडी जाऊन बसला सोवळे घालून. पप्पा पेटीवर. काय ह्या साडीत बसला आणि आपल्याक घेऊन घ्या करतो. त्या साडीक आमच्या वाड्या वयले 2-3 बायला येयल्या. सकाळी पळयतालो हांव, दिसूं ना म्हाका तो.
सहितं नमामि भवानी सहितं नमामि सदा सर्वदा योगतुरा राम तुझे कारणी माता पडावा देशु नको म्हणता रघुनायका मागणे आता जय जय रघुवीर समर्थ समर्थाची सेवका वक्रपाये असा सर्व मंडळी कोणावे तयाची विरावणी लोकतिनी उपेक्षु नका रामदासाभिमानी जय जय रघुवीर समर्थ श्री सत्यदेवता माता की जय श्री स्वामी समर्थ महाराज की जय श्री सिद्धिविनायक महाराज की जय श्री शांता दुर्गा माता की जय श्री घोडेश्वर महाराज की जय. उपाशी रावले. सो आरती बा करून झाले आणि प्रसाद
वाटूंक चालू हा. केशव हांगा रा सो गायज आता आमची पूजा करून झाली असा आणि आता आम्ही बाहेर सरता. पप्पा लाईटी बंद करता एक एक करून. अरे मैं तो शाहरुख खान लग रहा है. सो कलो तानो आहे ना उधळलायला. सारखं तुळशी पप्पा लॉक घालता आता. आता चावी आमका दुसऱ्याकडे दिवंक जाय. फाल्यां कोणाची पूजा हा तेंका दिवची पडटली. हरशी हांगासरी रांगोळी घालताले हांव. बट हांगासर ह्या फावटी पावस पडून उदक उदक जाला मातशें. ओ हय थिगुरा त्यांची नावां दवरल्या. कितें नाव सांग. त्याचे नाव गणेश म्हणून. गणू गणू दोनूच आहात गणू गणू गणेश त्यांचे नाव. व्हडला तेका पेडो घातल्यार कासो होईल खंय, कासो. दोन तीन आहे तेका पेडो घातल्यार येता तो. रे आणि चुरमुरी आणि किती घालता येतात ते गणू गणू म्हण गणू येता ए गणू पुढे गणू चल या. सो मम्मी मावशी आणि आमची रूपा दिदी बाहेर सरता. रूपा दिदी हाय कर बेश्टे आमचे व्हिडिओ पळयताय. आता कर हाय. वाचता न्ही. फाल्यां तेंचो येता येता रूपा. A few moments later. सो गायज आमची पूजा करून घरा पावल्या आम्ही. आणि आमचे वायटी पै कितें करतात ते. आणि मावशी धाकटी हाय कर न्हू. आणि इथे मम्मी दोगांयकूय पळयात सेमूच दिसतात. आणि ही आनी एकटी मावशी हांगा बसल्या. ही नंबर 2 ही नंबर 4 आणि नंबर 5 आणि पप्पा बोलला हांगा नंबर 1 नंबर 1 खंय आपूण. आता जेवतले आम्ही आणि मागीर मेळटले तुमकां डायरेक्ट. आणि मावशीन आता बरे बरे गरम पुऱ्यो भाजल्या. सो गायज आता हांवें जेवपाक स्टार्ट केला माझे. आणि ह्यो पुऱ्यो मावशीन भाजलेल्यो बऱ्यो गरम गरम. आणि आयज जेवणाक कितें आहा तें दाखयता तुमकां. ही पुरणपोळी केल्या आयज आमगेर. आणि ह्यो पुऱ्यो मावशीन भाजलेल्यो बऱ्यो गरम गरम. आता रोस ती वांग्याची भाजी बिश्टी घेतल्या. आणि हे सलाड दही घातला तितून. आणि बटाट्याची भाजी आसली बट ती घेवंक ना हांवें. आता जेवण मेळटलें तुमकां आमी. बाय 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 कर ना. 1 hour later. हा आमचा आजचा ब्लॉग तुमका आवडला. आमच्या चॅनलला शेअर आणि सबस्क्राईब करा. मोग असो. थँक्यू फॉर वॉचिंग. आय सी यू इन द नेक्स्ट व्हिडिओ. बाय बाय.